Speaker Sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Sports and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker Sir, सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता कित्याक तेंच्यांनी नॅशनल गेम्स जे कितलो तेंप पेंडींग आसलो गोंयान आयज जाता फाल्यां कितलींशींच वर्सां डेटीचेर डेटी पडटले पूण ते सक्सेसफुली हेतून प्रूव केले तेंच्यांनी नॅशनल गेम्स आनी वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स एज अ स्पोर्ट्समॅन हांवें कितलेशेच कॉम्पिटिशन अटेंड केले पूण म्हाका दिसता वन ऑफ द सक्सेसफूल नॅशनल गेम्स कित्याक लागून तेंच्यांनी स्वताहून म्हाका 2-3 मॅडल सॅरेमनीक मुद्दामून इनवायट केल्लो पूण तेन्ना थंय गेलो तेन्ना पयलें म्हाका थंय स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिसोंक ना एक व्हॉलंटियर को दिसलो जो सारको जीव तोडून ते थंयसर स्टेडियमाचें ऑर्गनायझेशन हेका पळय तेका पळय ते अरेंज कर अशे प्रकारे म्हणल्यार एक थ्रू ऑर्गनायझर थंय तो दिसलो म्हाका नाजाल्यार कितलेशेच फावटी आमी आवट ऑफ स्टेट गेले पळयतात जाल्यार कोणी एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर येता बरें न्हेसोन बीन आनी आपले शो ऑफ करता पूण थंय म्हाका एक्चुअल तेणी एज अ व्हॉलंटियर कसो तेणी एक हे नॅशनल गेम्स घडोवन हाडले तेका लागून खूब खूब धन्यवाद तुजे आनी म्हाका दिसता फुडें अशेच कॉम्पिटिशन्स इव्हेंट्स तूं हाडून आमचे गोंयचें नांव फुडें काडून आमकां प्रावड मुमेंट्स दितलो स्पीकर सर हांव आनी एक कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी बेस्ट विशीज आमच्या गोवन बॅडमिंटन प्लेयर तनिशा कॅरेस्टो जे पॅरिसाक ऑलिम्पिक्साक आयज पार्टिसिपेट जाता खरो प्रावड मुमेंट आमकां की गोंयचे एक भुरगे आमचे ऑलिम्पिक्साक आयज पार्टिसिपेट जातात खुबशे व्हेरी रेर अशे केसीस आसतात जे प्लेयर्स इतल्या लेवलीचेर पावतात आनी म्हाका दिसता आमी एप्रिशिएटूच फक्त न्हू आनी बेस्ट विशीजूच न्हू हेका मोटिवेट करपाची गरज आहा आनी हेंकां जर मोटिवेट करीत जाल्यारूच खंय तरी भुरगीं जी स्पोर्ट्सान वयर सरतात तांकां मोटिवेशन मेळोन ती फुडें सरो शकतात आयज सगळे जाण स्पोर्ट्सा विशयी उलयले बरें दिसलें सगळे उलयले म्हणून पूण एक्चुअल स्पोर्ट्समॅन कितें आसता एक्चुअल स्पोर्ट्समॅन कित्याक आमी तें फील केलां स्पोर्ट्स जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करतात तेन्ना ते प्रॅक्टीस करतना ते ग्रावंडाचेर जेन्ना आमी खेळटात आनी जेन्ना ग्रावंडार खेळ्ळ्या उपरांत जेन्ना आमचो घाम गळटा आनी तो जेन्ना ग्रावंडाचेर ते पडटा आनी तो जेन्ना आमी प्रॅक्टीस जाल्या उपरांत लाय डावन जातात ग्रावंडार आनी तेन्ना तो वास येता पळय ते आमकां हॅपी मुमेंट्स आमचे जेन्ना प्रॅक्टीस केल्या उपरांत म्हणजे आमकां तो त्या ग्रावंड सक्सेसफूल करता आनी फुडें व्हरता खेळटाना आमी कितलेच फावटी पडटा आमचे रगत त्या ग्रावंडाक लागता पूण तोय आमकां प्रावड मुमेंट आनी खरेंच आमकां एक एनर्जी मेळटा तेतूंतल्यान सो आमी सदांच ग्रावंडाक आपली आवय कशी समजता आनी आमचे म्हणजे कॅरियर हे अशें एक स्पोर्ट्समॅन सदींच चिंततात तेन्ना आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा सगळे फॅसिलिटीज मेळपाक बेजीक फॅसिलिटीज मेळपाक आयज म्हाका खबर आहा कितलेशे नॅशनल गेम्सा खातीर तुमी बेजीक फॅसिलिटीज सगळे केल्ले आहात तयार पूण ते मेनटेन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कित्याक कितलेशेच ग्रावंड अशे आहात आमी कितलींशींच वर्सां जालीं स्टेडियम्स बांदता ग्रावंड बांदता पूण ते मेनटेन जायनात आनी मेनटेन करपाक आमकां खंय तरी आमी फाटीं पडटात हांव म्हणना तुजे कडल्यान जालां हें खूब पयलीं पासून जाल्ले आहात एक उदाहरण दिता स्पीकर सर हांव कित्याक ग्रावंडा वयल्यान सांगता तें सांगता तूं आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक कलाकार आनी तेका इतिहास सगळे खबर आहा आनी शिवाजीचे स्पेशली खबर आहा तेका लागून एक बारीकशे एक स्टोरी आहा ती आमकां आमचे स्टेडियम्स राखपा खातीर इम्पॉर्टंट आहा कित्याक एक दीस आमचो शिवाजी महाराज जेन्ना लढाई करून वयता किल्ले जिखत वयता फुडें आनी तेन्ना तो एक दीस रातचो भायर असोच सरता वेशभूषा नॉर्मल मनशाची घालता आनी वयता आनी एका खोपीन पावता आनी त्या खोपीन गेल्या उपरांत एक जाणटेली बायल आसता तिका म्हणटा आई आपणाक जेवण वाडटाय काय म्हणून हय बाबा यो म्हणटा बस आनी ती थंयसर तेका जेवण वाडटा ताट दिता शीत घालता आनी वाड म्हणटा तो कडी आसता ती शिताचेर अशीच ओतता ती हांसता जाणटेली शिवाजी महाराज तिका विचारता बाबा तूं कित्याक हांसलो तूं कित्याक हांसली काय म्हणटा तेन्ना ती जाणटेली म्हणटा तूं आमच्या शिवाजी महाराजा भशेन केलें मरे म्हणटा आनी हांसता ती म्हणटा ह्यो शिवाजी महाराज म्हणटा अरे आपल्याचेरूच अशें कमेंट करता कित्याक तो विचारता कितें जालें काय म्हणून कित्याक लागून विचारता ना तो किल्ले जिखत येयलो पूण फाटल्यान सांबाळपी कोण ना ते सांबाळपाची गरज आहा आमकां मागीर शिवाजी महाराज तिका विचारता म्हणजे कितें करप आमी आमच्या पेडणेकाराच्या भाशेन ते कुंडले म्हणटात शिताच्या मदीं अशें रावंड करतात पत्रावळी नाल्यार खोल्याचेर घेवन शीत घेतल्या परत रावंड करतात आनी मदीं
सामारे नाल्यार कडी ओततात मागीर ते प्रोटेक्ट जातात आनी ते उरतात अशें करपाक जाय. आनी जर हे शिवाजी महाराजान केले जाल्यार आमची सगळे जे तो जिखला किल्ले ते सगळे उरतले. सो हेचे कन्क्लुजन म्हणजे स्टोरी कितें सांगपाक जाय ते तुका कळ्ळें आसतलें. हांव तुज्या टायमार जालें म्हणना पूण पयलींच्यान जे स्टेडियम्स बांदल्यात ते आयज मेरेन अनमेंटेन्ड आहात. खंय खंय तुवें प्रयत्न केला मेंटेन करपाक पूण थंयसर आमकां जर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक जायना जाल्यार कोणूय NGO जावं खंयची संस्था जावं तेंच्यांनी जर रिक्वेस्ट केली जर समज ही हँडल करपाक जाय आमी सांबाळूंक शकतात जाल्यार डेफिनेटली तुमी सुप्रीम अथॉरिटी जाय पूण त्याच्या सकयल कोणा तरी संस्थेक नाल्यार खंयचे पंचायत जावं कोण हँडल करता तेंचे कडेन तुमी दिवची जेणे करून स्पोर्ट्स ग्रावंड बरे भशेन उरतलो आनी आमचे ग्रावंड लेवलीचेर जे प्लेयर्स वयर सरतात ते खंय तरी तेंकां बेनिफीट जातले. स्पीकर सर परत एकदां हांव आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा स्पेशली एंटायर पेडणे तालुक्या वतीन की तुम्ही खेलो इंडिया अंडर आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या बजेटान तुम्ही घेतला आनी खरेंच बरें दिसता आमच्या मांद्रे पंचायतीच्या ग्रावंडाचेर तुम्ही हो खेलो इंडिया अंडर तुम्ही बऱ्या पैकी हालींच तुम्ही म्हाज्या वांगडा मिटिंगूय घेतल्यात बरे भशेन म्हणजे एक फुटबॉल ग्रावंड प्लस क्रिकेट कॉम्बिनेशन म्हणजे ऑल इन वन फुटबॉल ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड आनी एथलेटीक म्हणजे 3 स्कुलां आमच्या मांद्रे पंचायतीची थंय आहा तांकां एन्युअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करूंक मेळना ताका लागून ते ग्रावंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. तशेंच तुमी इंडोर बॅडमिंटन घेतल्यात कॉम्बिनेशन विथ इंडोर बॅडमिंटन एंड व्हॉलीबॉल स्टेडियम हे खरेंच बरें दिसता कित्याक इंडोर स्टेडियम आयज आसा गोंयांत पूण तो आमकां इंडोर स्टेडियम भुरग्यांक खेळपाक मेळना. सो थंय खंय तरी प्रोविजन जातलें आनी एक बऱ्या पैकी स्विमींग पूल हे खरीच नेसेसिटी आख्ख्या पेडणे तालुक्यान आयज मेरेन नासले आनी ताका लागून एंटायर पेडणे तालुक्याच्या वतीन तुमचे धन्यवाद म्हणटा हांव की तुमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मांद्रे पंचायत ग्रावंडाचेर दितात. पूण एकूच रिक्वेस्ट जे तुमी कमीट केल्यात म्हाका जो ग्रावंड आसा इंडोर बॅडमिंटन स्टेडियम आहा तो आनी स्विमींग पूल डेफिनेटली SAGन मॅनेज करपाचो कित्याक स्टाफ मेंटेनन्स हे आमचे कडेन जावचें ना पूण जो तुमी कमीट केल्यात आनी प्रॉमीस केल्यात जो ग्रावंड आसा तो आमच्या पंचायतीक म्हणजे पंचायतीक मॅनेज करपाक आनी हँडल करपाक तेंचे कडेन हँड ओवर करता जेणे करून आमचे भुरगे डेली संडेचे क्रिकेट खेळटात फुटबॉल टोर्नामेंट्स आसतात तेंचे फुटबॉल प्रॅक्टीस आसा तांकां फ्री तांकां थंयसर तांकां करूंक दिवचें. स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी पळयतात म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आख्ख्या गोंयान फिजिओथेरपी हे तुमचे मडगांवांत आहा. आयज गरज आहा नॉर्थ आनी सावथ आयज आमचे एंटायर नॉर्थाचे भुरगीं जर कोणूय इंजर्ड जायत जाल्यार सावथाक थंय वयचें पडटा फिजिओ थंय आनी जर एमर्जन्सी आहा जाल्यार मडगांवच्यान तुमी हांगासर पेड्यान येतात. सो एक फिजिओथेरपी आमकां नॉर्थ गोवान पेड्यान हांगासर दिवचे जेणे करून थंय एक्चुअली तुमचे सगळे ऑफिसीस आनी सगळे आसा तुमचे क्लिनीक आसात पूण थंयसर तुमी ती प्रोविजन करचे जेणे करून खंयसर प्रॅक्टीस करतात पेड्यान किंवा कोणची प्रॅक्टीस आसा थंय फिजिओथेरपी लागीं तांकां मेळची. स्पीकर सर दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट कोचीस त्या दिसा हांवें म्हटलां आयज कोचीस तुमी इतल्या प्रमाणे कोचीस घेतल्यात कोचिंग दितात ट्रेनींग चालू आसता तेंची पूण तांकां आयज रिफ्रेशर कोर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयज फक्त फिजिकली तांकां ट्रेनींग दिवन रिफ्रेशर कोर्सीस दिवन जायना तांकां इंडोर क्लासीस दिवपाची गरज आहा. ताका लागून खंय तरी तुमी नॅशनल लेवलीचेर बऱ्या पैकी कोण तरी NSI कोच नाल्यार अशें कोणूय वेल ट्रेन्ड मनीस जे मेंटली जे स्पोर्ट्समॅनाक आयज कशें आमी चिंततात सदांच नॉर्मल मनीस चिंतना गोवा चिंतता फिजिकली तो बरो आसूंक जाय स्पोर्ट्समॅन ना पूण स्पोर्ट्समॅन कसो आसूंक जाय फिजिकली अलर्ट आसूंक जाय फीट आसूंक जाय आनी मेंटली अलर्ट आसूंक जाय. सो मेंटली अलर्ट जातलो जाल्यार तुका ते ट्रेनींग दिवची पडटा ते क्लिनिक्स घेवचे पडटात जो कॉन्सन्ट्रेशन सदांच म्हाजो कोच म्हाका सदां म्हणटालो जेन्ना प्रॅक्टीस करता मायंड बॉडी एंड सोल तुजे डेडिकेटेड त्या डिसिप्लिनाक आसूंक जाय जाल्यारूच तूं एक बरो स्पोर्ट्समॅन जावं शकता. सो मायंड बॉडी एंड सोल जर तूं एकी कडेन घातलो जाल्यार तशे कोचीस जाय तुका जे ट्रेन करतले जे त्या डिसिप्लिनान तशें त्या प्रमाणे ते भुरग्यांक तयार करतले. स्पीकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2-3 ग्रावंड आहात फॉर एक्झाम्पल तुये ग्रावंड आयज अनमेंटेन्ड आहा थंयसर इमिजिएटली बेगीन ते मेंटेनन्स दवरपाचें कित्याक थंय स्टाफ आहा तो स्टाफाक ते तुमी इन्स्ट्रक्शन दिवन डेली ते ग्रास कटींग आनी ते करून घेवचे.
दुसरो आगारवाडे चोपडे ग्राउंड जो तुजे कडेन हांवें मागला जो आमी मेंटेन करतले म्हणून तो बेगिनात बेगीन दिवचो. व्हेरी इम्पॉर्टंट मोरजेचो ग्राउंड जो तुवें इन्स्ट्रक्ट केला तुज्या डिपार्टमेंटा, पूण ते मातशी स्पीड अप करपाची गरज आहा, कित्याक तो कॉलॅप्स जावपाच्या परिस्थितींत तो बेगिनात बेगीन डेमोलिश करपाची गरज आहा आमकां, आनी नवीन तेचेर एस्टिमेट करून नवीन प्रपोजल रेडी करपाक जाय. आनी डिमार्केशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्पीकर सर, दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट, आयज आमी मेडल विनींग जे प्लेयर्स आहात, जे मेडल्स जिखोन येतात तांकां आमी बऱ्यापैकी तुमचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तुमी कोण जिखोन येता, मेडल घेवन येता तांकां तुमी प्रायज मनी दवरल्यात. म्हणजे फर्स्ट गोल्ड मेडल घेत जाल्यार 3 लाख रुपया, सिल्वर मेडल घेत जाल्यार 2 लाख, आनी ब्राउन्स मेडल गेल्यार 1 लाख. पूण मातशें तुवें नोट डावन करून घेवचें, कित्याक हेचो श्रेय एकूच प्लेयराक वचना, त्याच्या कोचाकूय वयता. आनी कोचाक खंय तरी हांव जाणा कोचाक सॅलरी मेळटा, सगळें मेळटा, पूण तो तेचे काळीज थंय घालता, म्हणजे जीव घालता थंयसर. सो तांकां तुमी 30,000 दितात. गोल्ड मेडल कोण घेवन येयला त्या कोचाक 30,000 दितात, सिल्वर मेडल घेवन येयला ताका 20,000 दितात, आनी ब्रॉन्झ घेवन येयला ताका 10,000 दितात. म्हणजे खंय तरी डिसरिस्पेक्ट ते कोचांचो ते खंय तरी तुमी ते हे करपाचें, आनी तांकां खंय तरी कोचांकूय मोटिवेट करचें अशें दिसता. स्पीकर सर, चडशे स्पोर्ट्साचे जाल्ले म्हणजे एसोसिएशन्स, मातशें एसोसिएशन लक्ष दिया. प्रत्येक एसोसिएशन 2-2 ग्रुप 3-3 ग्रुप आहात, आनी ह्या झगड्यांनी प्लेयरांचे लॉस जाता. ते खंय तरी प्लेयरांचे लॉस जावचे न्हू. आनी जर खंयचे एसोसिएशन 2-2 जर एसोसिएशनां चलता, 3 एसोसिएशनां जाल्यार तुमी खंय तरी ताका कंट्रोल दवरा, आनी तुमी खंय तरी तुमच्या हातीन धरा डिपार्टमेंटाचे. नाजाल्यार प्लेयर रेडी जावचे ना, हेंच्या झगड्यांनी थंयच सगळी पाड पडटली. म्हाज्या हिसपान तुवें एडॉक कमिटी अपॉयंट करची, कित्याक एडॉक कमिटी ना, जेन्ना व्हॉलीबॉल फेडरेशनाची अशी झगडी जाल्ली 2 ग्रुपांनी, तेन्ना तेंच्यांनी एडॉक कमिटी ऑल ओवर इंडिया केल्ली आनी 4-5 जाणांक अपॉयंट केल्ले जे हँडल करताले. आयज जर गोंयांत जर एसोसिएशनाचे झगड्यो करतात जाल्यार खंय तरी तुमी एडॉक कमिटी नाल्यार कोणाक तरी अपॉयंट, एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जावं कोणीय आसूंक तो, तांकां अपॉयंट तेंच्या अंडर जावन जो पर्यंत तेचे जे केसीस कोर्टांनी केसीस घातल्या पळय ते सॉल्व जायना तो पर्यंत ते कंट्रोलान हाडपा खातीर. नाजाल्यार प्लेयरांक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें, कित्याक झगडे झुजात हीच चालू उरतली. स्पीकर सर, ऑलमोस्ट सगळे फॅसिलिटी सगळे जाले. डिमांड नंबर 43 जाय ते ऑलमोस्ट जाले. सो लास्ट डिमांड नंबर 43 परत एकदा तुमचे धन्यवाद म्हणटा हांव, कित्याक आयज तुमच्या खातीर हे रवींद्र भवन पेडण्याचे कितलीशींच वर्सां जालीं पेंडींग आहात, आनी आयज खंय तरी कॅबिनेटाक आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते कॅबिनेटाक एप्रूव केले. आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ट्रान्सफर ऑफ लँड टू आर्ट अँड कल्चर रवींद्र भवन, कितली वर्सां पेंडींग. आमी सदांच म्हणटा पेडणेकार ही कलाकारांची खाण, आनी पेडणेकारांकूच लास्टाक रवींद्र भवन नासलें. वचात थंय जाय ते गोंयभर रवींद्र भवन जातालें, पूण पेडण्यान जायनासलें, आनी खंय तरी लँड इश्यूज आसले म्हणून प्रॉब्लम जाला. आयज सगळें जाल्लें आहा. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता पेडणे तालुक्याच्या वतीन की तुमी बेगिनात बेगीन तो रवींद्र भवन बेगिनात बेगीन कन्सल्टंट अपॉयंट करून डिझायनींग करून तेचे फावंडेशन स्टोन घालून ते सुरवात करचे, कित्याक आयज लोक वाट पळयतात. खरेंच तुमकां सांगता की जेन्ना हे अनावन्स जाले लँड ट्रान्सफर कॅबिनेट एप्रूव केले, कितलेशेच लोकांनी फोन केले, मेसेजीस केले धन्यवाद म्हणून. वाटेर मेळटना थँक्यू हांव धन्यवाद म्हणलो. आयज आमचे खंय तरी एक वीश पुरी जाता. ही वीश म्हाजी एकट्याची न्हू, कित्याक हांव आर्टिस्ट न्हू किंवा कोण न्हू, पूण म्हाका तेंची जेन्ना हांव प्रत्येक कार्यक्रमाक वयता तेन्ना तेंची तडप म्हणटा ती कळटा म्हाका. तेंची म्हणजे वाट पळयतात त्या गोश्टीक. आनी आयज खरेंच तुज्या हातींतल्यान जायत जाल्यार खरेंच आख्ख्या पेडणेकारांचे तुजे आमकां ब्लेसिंग, तुका ब्लेसिंग्स मेळटले ते, आनी देवी भगवतीचे तुका ब्लेसिंग मेळ्ळे. बेगिनात बेगीन ते सुरवातूय करचे तुमी. स्पीकर सर, लास्ट धन्यवाद तुमकां की तुमची लायब्ररी जे आमच्या पंचायती लायब्ररी आहा ते अपग्रेडेशनाक घेतल्यात, आनी 2 न्यू लायब्ररीज तुमी प्रपोज केल्यात आमकां ह्या बजेटान. ताका लागून खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजे डिमांड्स हे सोंपयता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.